एब्जॉर्ब करपाचे हाजे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स रिलीज केले. 4 दिसां भितर सरकार जातकच ह्या सरकाराक 4 वर्सां जाल्या अजून हांचे कडेन हो मुद्दो सोपोवपाक जायना. एब्सोल्युटली सपोर्टिंग द कॉज. दे हॅव अ जेन्युइन ग्रीवियन्स. तांचो रायट आसा टू बी एब्जॉर्ब्ड. 10 वर्सां तुमी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर कशें दवरपाक शकता. आनी हांगाच न्ही, आमी PWDचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ्ळ्या, CCPच्या कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ्ळ्या. वता थंय गव्हर्मेंट आम आदमी जो आसा तांकां बेनिफीट दिवपाक सोदना. आपूण आपले सगळे सॅलरीज वाडयतात, आपूण फॉरेन टुरार वतात, आपल्यो गाडयो केन्ना कमी केल्ल्यो पळयल्या तुमी सरकारान. हांच्या सॅलरीचेर कित्याक चोरून घेतात तुमी पयशे. डेफिनेटली आय रिप्रेझेंट द पार्टी. आय एम हियर विथ देम अँड इफ रिक्वायर्ड we will bring all our volunteers and protest with them. The Chief Minister should take cognizance of this issue and resolve it once and for all so that our women of Goa don't have to sleep on the road in front of the Chief Minister. This is the most embarrassing thing any government can face, and still this government seems to be blind to their grievances. Jenna pot upashi urta tenna ani kaich paryay nasta. There is nothing to go back to, so they have to stay here and make sure that their issues are addressed and some sort of solution is provided, and we will be with them. काल रातभर आमी हांगा बसले, ताका पडोनच वचना. तो पार्ट्यान भोंवता. हें अशें कितें? तेणी पार्ट्यान वचपा जायना. आमची ह्या बायलांची, स्पेशली बायलांची, ह्या बायलांनी तांकां सपोर्ट करून हे गव्हर्मेंट आज येयल्ली आसा. आनी हीच बायलांचेर तो आयज आमचेर अत्याचार केल्ले आसा. तेणी अन्याय आनी अत्याचार केल्लो आसा आमच्या बायलांनी. काल आमचे सगळे बायलां, भुरग्यां बाळां घरा दवरून बारके पेटका आमगे भुरगीं घरा आसाय. आनी आमी मेन म्हटल्यार हांगा तेंगेली भुरगीं बरी नासलेली आमची थोडी, आमची टिचरांची. तांकां घरा दवरून आमी हांगा न्हिदल्या. काल रातभर न्हिदल्या. पूण ह्या सेमाक अजून मेरेन आमची कांयच तेजी पडोन गेल्ली ना. आनी हांव म्हणटा की जर तर तेणी अशें केलें जाल्यार आमकां हेज्यांनी फूड स्टेप स्ट्रॉंग घेवचे पडटले अशें हांव तांकां सांगता. शिटकावणी म्हाजी.